तुम्ही हांगा माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात, हांगा हे जे बिल्डिंग कोलॅप्स जाल्ली लास्ट इयर, ही जी बिल्डिंग आसा ती पणजे शहराचे हार्ट ऑफ द सिटी एक हांगा पोन्नी बिल्डिंग आशिल्ली आणि ही जी बिल्डिंग आशिल्ली ती पोर्तुगीज टायमा वयली बिल्डिंग मातयेची हे जे तिचे वॉल्स आशिल्ले ते हे बिल्डिंगेचे आशिल्ले आणि ही जी बिल्डिंग आसा ते पावस जेन्ना पावस खूप पडलो त्या पावसान खंय तरी ही बिल्डिंग कोलॅप्स जाली आणि एक साइड जी आशिल्ली तेजी ती कोलॅप्स जाली आणि ती कोलॅप्स जाले उपरांत हांगा जे शॉप्स आशिल्ली ह्या बिल्डिंगेन जी शॉप्स आयली ती सगळे शॉप्स ही बिल्डिंग डेंजरस आसा म्हणून तांकां खंय तरी बंद करपाक लायली आणि जेन्ना ही शॉप सगळी बंद करपाक लायली तेन्ना ही बिल्डिंग जी आसा ती बिल्डिंग फुल सीसीपीन खंय तरी इनिशिएटिव्ह घेतलो आणि जेसीबी घालून ही बिल्डिंग डेंजरस बिल्डिंग म्हणून ही बिल्डिंग कोलॅप्स केली जाल्यार आता खंय तरी असं हे पळोवपाक सुद्धा तुम्ही जाणा आसतले हे माझ्या फाटल्यान हांगा जे चित्र दिसता ते पळोवपाक सुद्धा खूप अशें विचित्र दिसता कित्याक हार्ट ऑफ द सिटी पणजे शहराची हे मदली सारखे पार्टान हांगा जेन्ना ही जी बिल्डिंग असता ती बिल्डिंगेन कशे हांगा डेब्रिस पडलेले आसा आणि ही जी कशी माती म्हणत मागीर ते लाकडाचे सामान म्हणत कशे पडलेले आसा कशे फातर हे सगळं पडलेले आसा ते पळोवपाक सुद्धा विचित्र दिसता तुम्ही जाणा आसतले पणजे सिटी जी आसा ती सिटी फक्त पणजेकारांची किंवा गोंयकारांची न्हू ही जी सिटी आसा ती ह्या सिटीन खुबशे असे टुरिस्ट येतात देश विदेशांतले जे लोक येतात ते लोक हांगा पणजे सिटीन विजिट करतात पण तेंचे मुखार हे तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात जे एक विचित्र तरेचे ही जी बिल्डिंग पडलेली आसा आणि आम्ही जेन्ना माहिती घेवपाक गेले तेन्ना आमकां एक अशी गजाल कळ्ळी की ही बिल्डिंग ह्या बिल्डिंगेन खंय तरी सबज्युडिस मॅटर आसा म्हणजे बिल्डिंगेचो जो ओनर आसा आणि बिल्डिंगेन जी शॉप्स आशिल्ली ते जे टेनंट आसा तेंचे मध्ये खंय तरी एक कोर्टान वाद चालू आसा आणि तेका लागून हे जे बिल्डिंगेक अजून पर्यंत हात घातलेलो ना पण सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणजे जेन्ना ही बिल्डिंगेचे हे जे स्ट्रक्चर हांगा पळोवपाक दिसता ते खंय तरी विचित्र दिसता ते सगळे येवपी वचपी पणजेकार आता उलोवंक लागलेले आसात गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नायकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून